fear and anxiety in the mind of people of Bicholim, especially from Latambarsem area, regarding Latambarsem industrial estate, as regard the time frame of when this industrial estate will be operational, and when will the allotment of plot be done, and when will this industry provide employment and livelihood to the people of Latambarsem and surrounding area. Speaker sir, ही जी लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो प्रश्न असा हो लास्ट 10 वर्सां जाता आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टराक खबर असा. डे वन ऑफ हांव म्हजो निवडून येयल्ल्या पासून हांव फॉलो करता, पूण ते कांयच जायना. प्रत्येक फावटी जेन्ना हांव क्वेश्चन विचारता ऑफिसरांक, विचारता त्याच दिसा पेपर वता, फुडें कांयच जायना. रस्तो म्हणटा तो अजून रस्तो जो कनेक्टिंग रोड आसा तो प्रॉपर ना, ते लायट ना, उदक ना थिसर. सो खंयचेच ना. सो सरकार हेचेर खरोच सिरियस आसा ही इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करपाक, काय हे फक्त पेपराचेरच दाखोवपाचें आसा सरकाराक. मातशें हांव तांकां, आनी लोक रावल्यात तांकां थिसर, लोकांक जॉबांची गरज आसा थिसर. लोक 10 वर्सां आतां वाट पळयता ही केन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू जातली आनी आमकां जॉब जातले ते. थँक्यू. श्री प्रवीण आर्ले, युअर स्टेटमेंट. मान्य आमदाराकूय खबर आहा दोतोरा कितले लाटंबारसे इंडस्ट्रियल एस्टेटान हांव इंट्रस्ट घेता ते. इवन हांवें आदेश दिल्लो आसा IDCक दॅट ट्रीट इट ऑन टॉपमोस्ट प्रायोरिटी, बिकॉज तो आमकां थिंगा फूड प्रोसेसिंग पार्क रिलेटेड विथ फूड इंडस्ट्री आमकां थिंगा ते इंडस्ट्रियल एस्टेट डेव्हलप करपा जाय. रस्तो करपाचें, आतां उदक येवपाचें आसा. मान्य PWD मिनिस्टर सांगता हांव तेजेय फाटल्यान आसा, जाता तितलें बेगीन उदीक हें करपाक. पावर मिनिस्टराच्या फाटल्यान आसा, तांकां इलेक्ट्रिसिटी सारकी येवपाक. थिंगा ओन्ली रस्त्याचो एक प्रॉब्लेम आसा, तेंय अंडर गतीशक्ती आमी ट्राय करपाक शकतात ते फंड्स थिंगा हाडून. पूण कशेंय करून आमी ते इंडस्ट्रियल एस्टेट सारके करतले. PWD मिनिस्टर थिसर खंयचे उदक हाडिना, थंय जाय तुका रॉ वॉटर जाय उदक. रॉ वॉटर थिसर डिपार्टमेंट घालता, कळ्ळें न्ही, थिसर काय ना. ए सर मातशें करात, कळ्ळें न्ही, रस्तो ना. बसून घे सर.